आज सांखळे शहराची जी उदरगत जाल्या ती सगळ्यांच्या योगदानाचो परिणाम आसा आणि फुडाराक लोकांनी सहकार दिलो जाल्यार सांखळी शहर देशातले अव्वल शार म्हण मेजपान मेळटले। शिक्षणीक, सांस्कृतिक, भलायकी, खेळ, आध्यात्मिक सारकिल्ल्यो सुविधा सांखळेन उपलब्ध आसात। केजी ते पीजी मेरेन शिक्षण उपलब्ध आसा। हांगच्या देवळांची सोबीतकाय आणि पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत पळोवन फुडाराक ह्या शाराक टेम्पल टाउन अशें नाव मेळटले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर्स हांचे सगळ्यांचे खूप व्हड योगदान आसा। सांखळेतल्या लोकांचे योगदान आसा। सांखळेकारांनी अनेकूय योगदान दिले आसत जाल्यार सांखळे शहर हे पुराय देशातले म्हणा एक नंबरचे शहर करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा। हांव एक नंबरचे एकच खातीर म्हणटा की सगळ्यात लहान शहरापैकी KG to PG म्हणजे KG पासून पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत एड्युकेशन दिवपी आमचे सांखळे शहर आसा। कारण गव्हर्मेंट कॉलेजीत पोस्ट ग्रॅज्युएशन एड्युकेशन सुरवात जाल्लें आहा। हांगासर तीन पोस्ट ग्रॅज्युएट नवीन कॉलेजी आमच्या सांखळेत सुरू जाल्ल्यो आसा। सांखळे GM सारकिले इन्स्टिट्यूट आसा आनी थोड्या दिसांनी सांखळे शहर इज अ एड्युकेशन सिटी म्हणून वळखले वतले। ही खरी म्हणजे अभिमानाची गजाल सांखळेकारा खातीर आसा। या शहरात नर्सिंग कॉलेज आसा, फिजिओथेरपी कॉलेज आसा, GIM कॉलेज आसा, ग्रॅज्युएट कॉलेज आसा आणि कालांतरान म्हणजे आम्ही म्हणटा की बॅचलर ऑफ नॅचरोपॅथी योगिक सायन्स आणि फार्मास्युटिकल कॉलेज ह्यो जेन्ना सांखळेत सुरवात जाता सांखळेकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा। सांखळे शहरात कितें ना ते म्हाका सांगात। सांखळे शहरात स्विमिंग पूल आसा, इंडोर स्टेडियम आसा। सांखळे शहरात आउटडोर स्टेडियम आसात। सांखळे शहरात प्रायव्हेट क्रिकेट स्टेडियम जालो। सांखळे शहरात तशें पळोवंक वचत जाल्यार सुंदर अशें मार्केट आसा, जिम आसा। सांखळे शहरात रवींद्र भवन आसा, कम्युनिटी हेल्थ सारकिले हॉस्पिटल आसा। ज्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान ऑप्थॅल्मिक सर्जरी ज्या लोकांक बांबोळे वयचे पडटाले ती कॅटरॅक्ट आणि ऑप्थॅल्मिक सर्जरी 1000 सर्जरी आमच्या सायडीकच्या आशिल्ल्या ह्या सांखळेच्या ल्हानशा हॉस्पिटलांत परफॉर्म करपी आमच्या कडेन दोतोर आसात। ते शहर आनीकूय स्वच्छ आणि सुंदर दवरपाक समेस्त सांखळेकारांचो आणि परिसरांतल्या लोकांचो आस्पाव आसचो। त्या शहरातले रोड जे ब्युटिफाय आम्ही करपाक सोदता जर सगळ्यांचे सहकार्य आसात हाज्याय फुडें तुम्ही जर सहकार्य लाभले जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या शिमग्या पर्यंत आमकां रस्तोय बी हो खूब व्हडलो जाल्लो दिसतलो आणि तो ब्युटिफूल जाल्लो दिसतलो। आमच्या सांखळेकारा खातीर सगळ्यां खातीर हे म्हत्वाचें आसा। सांखळे शहराचो दर्जो आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाक आणि सांखळे शहराचे टुरिजम अट्रॅक्शन वाडोवपा खातीर राधाकृष्ण टेम्पल आम्ही पुराय ब्युटिफाय केले जवळपास 2.5 ते 3 कोटी रुपया मोडून। आम्ही विठ्ठलापूरचे विठ्ठला मंदिर हे बी सांखळेच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन ब्युटिफाय करता आणि थोड्याच दिसांनी म्हणजे जे गोयचे पवित्र देवस्थान आशिल्ले हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान सुद्धा आम्ही ब्युटिफाय करपाक घेतला। म्हणजे सांखळे शहर हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार टेम्पल टाउन म्हणून वळखले वयतले। नावेलीत असलेले लक्ष्मीनारायणचे टेम्पल, राधाकृष्णाचे टेम्पल, दत्त मंदिर आणि रुद्रेश्वर हे जर पळयत जाल्यार वेगळे टेम्पल टुरिजमा खातीर असलेले सर्कीट हांगासर डेव्हलप जावपाक शकता आणि गोंयांत येवपी टुरिस्ट वो आमच्या सांखळेतल्या रवींद्र भवनान येवन कल्चरल टुरिजमाचे कार्यक्रम पळोवपा खातीर रवींद्र भवन अवश्य आसा।